धारबांदोडेची ही बालवाडी गेली कितलीशीच वर्सां भाड्याच्या कुडीत आसा। देखून सरकारान अजून मेरेन ह्या बालवाडी खातीर स्वतंत्र अशी इमारत बांदपाक घेवना। सरकार IIT बांदपाची भाशा करता, मात सादी बालवाडी बांदपाक शकना अशी खंत पालकांनी उक्तायल्या। पावसात ह्या बालवाडीत ओलसाण येता, ताका लागून ह्या बालवाडीत शिकपी माणकुल्या भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। ताका लागून जो मेरेन ही बालवाडी दुसरेकडेन स्थलांतरीत करिना, तो मेरेन आमी भुरग्यांक बालवाडीत धाडचे ना अशी तिडक पालकांनी उक्तायल्या। सकल शेळो येता, फूल वलसाण येता आणि वलसाण येयल्ल्या कारणान कितें जाता, भुरग्यांक थंय बसपाक त्रास जाता, भुरग्यांक सगळ्यांक थंडी भरता। ताका लागून हो विशय कितें आसा तो ऑथॉरिटी कडेन मांडलेलो आसा की बालवाडी आयदर रिलोकेट करची म्हणून दुसरे कडेन शिफ्ट करची, कित्याक हो भाड्याचो जो रूम आसा घेतलेलो आणि हांगा परमनंट बालवाडी ना। गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी प्रपोजल आसा बालवाडीचे, पण गव्हर्मेंटान तेजेर अजून कांयच कॉन्क्रीट स्टेप घेतलेलो ना बालवाडी बांदपाक। तेन्ना ह्या भाड्याच्या रुमान आता बालवाडी चालू आसा, म्हाका दिसता गेली 10-12 वर्सां हो असो प्रकार चालू आसा। आणि आता तुम्ही भुरगीं पळोवंक शकता, सगळीं खोकता, तांकां परत परत सिकनेस येता। सो फाल्यां ह्या भुरग्यांक मेजर कितें प्रॉब्लेम जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो? नवीन जी शाळा आसा ग्राउंडाचेर, त्या शाळेन 4 रूम आसात, तितून फक्त 2 रुमान क्लासी चलता आणि 2 रूम वेकंट आसा। सो आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली की फॉर टायम बिईंग हो एक एकेडेमिक इयराक लागून ह्या भुरग्यांक थंय बसपाक परमिशन दिवचें म्हणून। पण ते मिटिंगेक जे शाळेचे पेरेंट्स आसा तेंच्यांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतलेले आसा ह्या भुरग्यांक थंय शिफ्ट करपाक लागून। तेंचे म्हणणे अशें आसा की बालवाडीची भुरगीं जर थंय येयलीं जाल्यार बालवाडीची भुरगीं बोवाळ करतलीं आणि तेंच्या भुरग्यांक डिस्टर्ब जातलो। जे कोण ऑथॉरिटीज आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा, तेंचे कडल्यान आमकां कॉन्क्रीट आन्सर जाय की बाबा तुमी बालवाडी हांगा केन्ना मेरेन बांदून दितले आणि ही जी बालवाडी आयज जे भुरगे त्रास काडटा, ही बालवाडी आता टायम बिंग तुम्ही खंय शिफ्ट करतले असो सेफ जागो तो आमकां तुमी दाखयात। ना जाल्यार फाल्यांच्यान आमी सगळ्या पेरेंट्सांनी अशें डिसायड केला की फाल्यांच्यान ही बालवाडी आमी बॉयकॉट करतले, कोणूच पेरेंट्स आपल्या भुरग्यांक ह्या बालवाडीन धाडचे ना। सरकार आयज म्हणटा विकसीत भारत, IIT बांदपाची भाशा करता आणि हांगा सादी बालवाडी दिवपाक शकना। हे आमचे दुर्दैव आसा। इंडिपेंडंट बालवाडीची बिल्डिंग केन्ना जातली ती तेंच्यांनी बरोवन दिवचे। 10-12 वर्सां जाली आमी झगडत आसा ह्या बालवाडी खातीर, पूण कशें आसा एक कॉन्क्रीट हेजेर कांयच डिसिजन येयना। कशें आहा प्रत्येक फावटी ती हांगासरल्यान थंय, थंयच्यान थंय, थंयच्यान थंय अशीच शिफ्ट जायत आसा। गेल्ली आतां ही 5 वर्सां जाली की ही बालवाडी अशा वेवस्थेन शिफ्ट केल्या जी तुमी आतां पळयल्या आसतली की ती कशी कंडिशन आहा आनी त्या कंडिशनान भुरगीं कशी बसपाक शकता। जागा खंयची तरी फायनल जाता पूण थंय कन्स्ट्रक्शन जायना। आमकां आन्सर मेळटा की अमक्या जाग्यार आमी कन्स्ट्रक्शन करतले। आतां ऑलरेडी जागा आहा तुमचे कडेन? जागा पंचायत म्हणटा की आमी एक जागा तुमकां दिता, पूण तुमी कन्स्ट्रक्शन करपाक आमचे कडेन फंड्स ना। हांगा अंगणवाडी आसा, त्या अंगणवाडीन जवळ 25 भुरगे शिकता आणि आतां हांगा पळयलां की मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आणि सबंद अंगणवाडी पोंच्यान ओलसर जाता। ओलसर जाणान भुरगीं ल्हान आसल्या कारणान तांकां ती शिमिटाची थंडी रोखडीच ओडटा। आतां पयलें आमी हांगा की आमी जेन्ना हांगा गोमंतक टीवीन भेट दिली तेन्ना कितलीशींच भुरगीं खोकता, जाका ताप येयला आनी कितें जालां अशें जालां, त्या खातीर भुरग्याच्या पालकांनी एक डिसिजन घेतला, जो पर्यंत सरकार ही स्थलांतर खंय करिना तो पर्यंत आमी फाल्यांच्यान तांकां भुरग्यांक हांगा बालवाडीक धाडचे ना, की आमकां भुरग्यांची सेफ्टी आसा। तेंचे म्हणणें आसा पालकांचें की IITची बी खबरी सरकार सांगता, पूण एक बारीक भुरग्यांक जे बेजांतल्यान स्टार्ट जाता त्या भुरग्यां खातीर सरकार काय करपाक पळयना। ओलसण चड जाता आनी पोंच्यान उदक भरपूर वाडटा, बाईन तांकां सुखरूप करपा खातीर खूब केलें, पोना साक घातल्या, वयल्यान मॅटींग घातल्या, तरी भुरग्यांक उदक वडपाचें वडटा। तेन्ना सरकारान हेजें स्थलांतर करचें। जो पर्यंत स्थलांतर करिना तो पर्यंत आमी ह्या बालवाडीन आमच्या भुरग्यांक धाडचे ना, कित्याक भुरग्यांची भलायकी पिड्ड्यार करपाची तांकां नाका अशें तेंचें म्हणणें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।